घेवया. सुरेश्वरा आमच्या दिसणारा तुझी समोर आम्ही हायल्या चिरातरा आमच्या पोसणारा तुझो आधार आम्ही मागता पोगे तुझे कासरकीचे अमृत पिवंते जीविताचे सावकी आधार आणि बोलते आमचे हाती मोकाचे सेवेचे सर्वेस्परा आमच्या दिसणारा तुझे समोर आम्ही हायल्या चिंता करा आमच्या पुसारा तुझो आधार आम्ही मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. बळका जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी बहिणीनो, हांव तुजो तूं म्हजो म्हणलो शब्द आमी कोणा वापरता चड जावन. हांव तुजो तूं म्हजो म्हणलो शब्द कोणा वापरता. मोगाच्या व्यक्तीने गे जावं पुरो गो बायलेक बायलेन गोवाक वडिलांनी आवय बापायनी भुरग्यांक कुटुंबाच्या सांद्यांक वा फ्रेंड्सांक हांव तुजो तूं म्हजो मोगाच्या व्यक्तींक वापरचो. हाचे मुखांत कितें जाता? हांव तुजो म्हणटा आसतना कितें जाता? बेन दिसता गे ना? एका रितीचें उत्तेजन जाता न्ही गे, एका रितीचें धैर्य मेळटा, बे पयस जाता. तशेंच आयच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पर देव जाकोबाक म्हणजे इस्रायल प्रजाक म्हणटा, हांव तुजे सांगात आसा. हांव तुजे सांगात आसा, भिये नाका. हांव तुजो उजवो हात दवरता म्हणटा. मोगाच्या बोबयनो, देव तांचे सांगात आसलो, देव तांचोच आनी इस्रायल प्रजा देवाची. ते भियोनात जिखली अजून जाल्यार जिखतात, कित्याक देव तांचे सांगात आसा. तसो सर्वेस्पर देव तो जेजू म्हजे सरशी म्हजे सांगात आनी तुमचे सांगात आसा. आनी तो म्हणटा, तूं म्हजो आनी हांव तुजो. मोगाच्या बोबयनो, आमच्या जिवितांत मस्त बरेंपण जालां, जायती असर्यान जाल्यांत, कित्याक देव आमचे सांगत आसलो. त्या देवाक अर्घां दिवच्या खातीर आमी हांगा येयल्या. हांव एक घडी आमचे दोळे धांप्या. उडस कड्या म्हज्या जिवितांत जाल्ली असारी बरेंपण आज हांव जिवंत आसूं जाल्यार ताजे वर्तन जिवीत देवान दिल्लें वर्तन देणे किंचिंच ना. हे उपकाराक अर्घां दिवया. उडस कड्या जायते पटी हांवें प्रयत्न केला म्हज्या आत्मीक जिविता वरवीं देवात हांव पयस रावूं. जायते पटी हांवें पथकां धरल्यांत, जायते पटी म्हाका अवकाश आसलो बरें जावं, पूण तिरस्कार केला. जायते पटी हांवें दूख येयलां म्हज्या सांगात आसल्या व्यक्तींक, हांवें हर्ट केला. हेरांचे हांवें खबरो केल्यात, नांव पाठ केलां. जायते पटी हांवें पथकां म्हज्या उतरांनी करण्यांनी चिंतपांत केल्यांत. ह्या पथकां सोडस कड्या देवा कडच्यान एका बेळकाचें बोक्सांनी मागया. केल्ल्या पथकांची दूख धरून सांगात म्हणया, हांव पथकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सुरून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान सुरून वायट धोरणान बरो सोडून हांवें जायती पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव कारवरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती प्रार्थना मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पथकां बोगसून
आमकां ससनाच्या जिविताक वावोवंक. आमेन. Sumia kakutke, sumia kakutke, Krista kakutke, Krista kakutke, sumia kakutke, sumia kakutke. विशेष रीतीन मागया कोणे मिसाचे बलिदान दिल्यान ताजे संगात आमचे इर्दां खातीर आमी मागया. प्रार्थुया. मोगाळा बापा, तुझ्या एकल्याच पुताक घेवंक आमची काळजां जगी कर. ताज्या येण्या वरवीं नितळ अंतस्करण तुजी साकरी करूंक आमकां फोव करून मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सवे पयतपणाचे एकपण जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससना. Amen. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां. हांव तुका सांगतां भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायेला हलके किडे भिये नाका. हांव तुका मजत दितलो म्हणटा सर्वेस्पर. इस्रायेलाचो पवित्र देवूस तुजो सडवंदार. पळय हांव तुका एक दांत्रो करतलो, नवो आनी दोडते दांत आसलेलो दांत्रो तूं मळतलोय आनी पर्वतांचो पिठो करतलोय. दोंगर तूं पोला भाशेन करतलोय. तूं तांकां वाऱ्याक दितलोय आनी वारें तांकां लोटून पयस व्हरतलें. वादळ तांकां शिंपडायतलें. तेन्ना तूं सर्वेस्परा थंय संतोशतलोय. इस्रायेलाच्या पवित्र देवा थंय आनंद भरीत जातलोय. दुबळी आनी दळदिरी मनशां उदक सोदतात, पूण एक तेंबो पर्यंत तांकां मेळना. ताणें तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पर तांकां जाप दितलो. हांव इस्रायेलाचो देव तांकां सांडचोना. पाड पडलेल्या उंच जाग्यांनी हांव न्हंयो वळाशें करतलो आनी फालक्यांनी झरी पुटाश्यो करतलो. हांव आरुणें एक तळें करतलो आनी सुके बैंत उदकाच्यो झरी फुटयतलो. अरण्यांत हांव देवदार रूख लायतलो, तशेंच बाबूल, मेहंदी आनी जैतुनाचो रूख. करडे बुंयत हांव सोरू सोवें, जुनिपर आनी पिन्याचे रूख लायतलो. अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगळें केलां म्हणून सगळ्यांक दिसतलें आनी कळीत जातलें. सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजोंक पावतलीं. देवाचें उतार्यें. देवाचे सोमी दयाळ आणि काकुलदार, दिग शांतीन आणि प्रीती मोगान भरलोलो. सोमी दयाळ आणि काकुलदार, दिग शांतीन आणि प्रीती मोगान भरलोलो. देवा मुझ्या राया हांव तुजी स्तुती घाता. सदांकाळ तुझ्या नावाची
ओडवीक गाथा समेस्ता सर्वेस्पोर कितलो भरो सगळे आपले रसनेंत खनवाळायेन भरलो सोमी दया आणि काकुळता दीक्षातीत आणि प्रीती मोगान भरलो सर्वेस्परा तुवें रसलाय ते सगळे तुझी स्तुती गातले तुझे बर तुका धीन वाचतले तुझे राजवडखायची महिमा वाखंतले आणि तुझी ओळखत्या ते नाव वाढतले सोमी दया आणि काकुळता दीक्षाती आणि प्रीती मोगान भरलो अशे समेस्त मनशान तुझी वर्ती कर्तुवा आणि तुझे राजवडकायेची प्रतिष्ठ महिमा कळीत जातली तुझे राज केदीस नाही आळवोंचे तुझी राजवडकी संततेच्या संततेक भातली सोमी दया आणि काकुळता दीक्षाती आणि प्रीती मोगान भरलो सोमी दया आणि काकुळता दीक्षाती आणि प्रीती मोगान भरलो हालेलुया 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 घळया तुम्ही आकाशानो वयता नीतिवंताच्यो सेनो आणि मळबावयली मोडा पावसा बर येतो वतू उक्ती जावन धन आणि वयसरून थारो हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमच्या सवय असो मतेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सुम्या जेजू लोकांच्या जम्या लागीं जुवां विशीं उलयत आसता अशें म्हणा लागलो सतत हांव तुमकां सांगता मनीस जावन जल्मल्ल्या मध्ये स्नान जातार जुवां प्रास व्हरतो दुसरो ना तरी पूण सर्गींच्या राजांत कनिश्ठ आसलो सयत ताजे प्रास व्हरतो स्नान जातार जुवो आयिल्ल्या काळात तावन आज पर्यंत सर्गींच्या राजाचेर जुलूम चलता आणि जुलूम करपी बलात्कारान ते स्वाधीन करूंक पळयता जुवोवच्या काळा पर्यंत घडोवंक आसलें ते सौर प्रवाद्यांनी आणि नियमशास्त्रान पयलेंच सांगून दिल्लें आणि हे तुम्ही मानून घेवंक तयार आसा जाल्यार तोच तो येवचो आसलो एलिया तुमकां कान आसा जाल्यार ऐका देवाचे उतर हे वाकणी तुका ख्रिस्ता
बळका जिजुतय म्हज्या मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत एक शब्द दोन पटी वापरला. कसो तो? एक शब्द दोन पटी वापरला. कसो तो? एक शब्द मात्र दोन पटी वापरलो. सॉरी, शुभ वर्तमानांत सारखे पहिले वचपांत पळय, पूण शुभ वर्तमानांत एक शब्द दोन पट्टी वापरला. कोणी सांगले बरी जालें, इल्ली शेळ जाल्या एका पण तसं कान ऐकना. खंयचो शब्द? नवे सोल्ल्यांत वर्तो न्ही गे, वर्तो म्हणलो शब्द दोन पटी वापरला. आणि याच्या विशयांत आमी ध्यान करतले. हांव नीज कलतेपण आटापण आसा वर्तेपण. नीज कलतेपणांत आटापण आसा वर्तेपण. कोणाक आशा ना वर्तें जावचें? सगळ्यांक आसा न्ही गे? तुमकां आसा गे वर्तें जावंक आशा? आसा. सदांच आमी वर्तें जावंक प्रयत्न करता. जायते फावटी आमी तुलन केल्लें आसा, कंपेर केल्लें आसा. कोण ग्रेट, कोण वर्तो म्हणल्यार आमी कंपेर केल्लें आसा वा तुलन केल्लें आसा. पळोवया आमच्या सदांच जिवितांत. तुमी पयसतावन आयल्यात, एटलिस्ट तुमी वाटेर वा बसुल्ल्या उपरांत तुमी एकामेकाचे वस्तूर पळयला चिंता न्ही गे? वस्तूर पळयला. कोणें सोबीत वस्तूर घाला, कोणें बरें वस्तूर घाला, कोणें चड स्टायलिश जावन वस्तूर घाला, अशें पळयलां चिंता. वा चिंतिना सोंकी पुरो. पूण कंपेर केल्लें आसा. कोण ग्रेट, खंयचे ब्रँडाचे वस्तूर घाला वा कशें वस्तूर घाला म्हणल्यार आमी कंपेर केलां जावंक पुरो. आनी थोडी फावटी आमची काजारां पळयात, आमचें ग्रेट जायचें. अच्छा, सारकें तें म्हजें आमचें वा कुटुंबांतलें काजर ग्रेट जायचें. खंयचें हॉटेल, कितलें स्टाराचें हॉटेल हांवें बूक केलां, कसलो MC, बरो स्मार्ट आसलो MC वा चड उलोवचो MC, कितलें जेवणाची रीत आसली, जेवणा पयलें कितें आसलें, काजरा पयलें कितें आसलें, काजर जाल्या उपरांत जेवण उपरांत आनी कितें आसली वरायटी, आनी कितलो सावंड आसलो, कितली सोबाय आसली, कितलो लोक आयलो, अशें आमी तुलन केलें आसा. कोण वर्तें आनी आमचें बरें जायचें म्हणलें आमकांय आशा आसता. जायते फावटी वर्तें जावन आमच्या भुरग्यांक कितलें कॉस्टली असलें इस्कॉलाक घालां, खंयचे नांवाचे फेमस असले स्कुलाक घालां, वा कितलें स्टार असलें स्कूल आसा, अशें तुलन करन वर्तें स्कूल जाय म्हणली आशा आसता. जायते फावटी कामांत तशें कितें हांवें काम केलां, काम करनासा, खंय भायल्या गांवांत आसा गे आनी कितें, अशें नाना रितीन सदांच आमच्या जिवितांत आमी कंपेर करन कोण ग्रेट, कितें वर्तें म्हणलें आमी पळोवंक प्रयत्न करता. पूण वर्तें जावची सूख गी, वर्तें जावची सूख गी, आशाची सूख गी, सूख न्ही. पूण कितें आसूंक जाय आमच्या वर्तेपणांत? कालतेपण आसूंक जाय. पूण आज सोमी जेजू क्रिस्त आयच्या शुभ वर्तमानांत वर्तेपणा विशयींत उलयता. पयलो भाग जावन अशें सांगता जेजू, कितें तें? मुनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नान जाता जो प्रास वर्तो दुसरो ना. कितें तें? मुनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नान जाता जो प्रास वर्तो दुसरो ना. जायतो जल्म घेतले आसा ताचे पयलें, पूण तांच्या पैकी वर्तो म्हणटा. तुमच्या मतीन येवंक पुरो जायते मनीस जावं पुरो अब्राम वर्तो मनीस. कित्याक? ताणें जायतो त्याग केला, आपणाचें म्हणलें सकळ त्याग केला, आनी भावार तसो बापूय म्हणलें आमकां कळीत आसा तो वर्तो नेंगी. आनी थोड्यांक चिंतू पुरो मोइजे 10 उपादेश दिल्यात, पोरण्या मुख्य व्यक्ती ताजे विशयी जायतें पोरनो सोलो उलयता. मोइजे जावं पुरो वर्तो म्हूण चिंतूंक पुरो. वा येल्या प्रवादी नीज देवाक साक्ष दिल्लो, नीज देव कोण म्हणून लोकांक दाखयल्लो, येल्या प्रवादी वर्तो जावं पुरो. पूण ह्या सर्व व्यक्तींचे प्रास कोण वर्तो म्हणटा? जेजू जुवांव वर्तो म्हणटा. कित्याक? थोडे संगती आमी पळोवया. पयलें जावन आमी पळयता जुवांव जावन आसा मॅन ऑफ कन्विक्शन. ताजे विशयीं ताच्या कामा विशयीं ताका खात्री आसा. ताजो निर्धार अगंद, दृढ निर्धार ताजो. जेजू सांगता मातेवचो अध्याय, जुवांव आपल्या सिसांक धाडन अशें म्हणटा. कितें? मातेवचो अध्याय 11 वाक्य 3 अशें सांगता, येवंक आसा तो तूंच वा
आम्ही अनेकल्याक वाट पळोवंक जाय आपणाच्या सिसांक दांड उजोवंक सांगता कित्याक ताका डाऊट असलें ना पूण ताज्या कामा विशयी ताका खात्री आसा म्हणलें दाखोवच्या खातीर ताजें काम कितें म्हणलें दाखोवच्या खातीर अशें सवाल करता म्हजो बोबयन पयलें जावन मॅन ऑफ कन्विक्शन दुसरें जावन तो वर्तो जावन आसा कित्याक ताका देवातय मेस्सियातय आसली पातेनी पावर्त शिव ती आसली ती बावर्त ताची आसली पातेनी कोणातय देवातय मेस्सियातय आसली ती पातेनी त्या खातीर जेजूस सांगता त्याच अध्यायांत 11 वाक्य अशें सांगता म्हजे विशयन जासो बावार्थ दंडलना तो बागी जो कोण म्हजे विशयन बावार्थ दंडलना तो बागी कोण तो बागी जुवांव कोण म्हणटा जेजू जुवांव विशयन सांगता त्या खातीर तो वर्तो ताका दिल्लें मिसांव काम कितें तें मिसांव काम ताजें काम जावंक आसलें येवंक आसलेल्या सोडवंदाराची वाट तयार करचें ताजें तें मिसांव मत्तेवस अध्याय 11 वाक्य अशें सांगता ताजे विशयंत पवित्र पुस्तक अशें बरोवन आसा पळय म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा तो तुज्या येण्याक तुजी वाट तयार करतलो हें ताजें मिसांव जावन आसलें ताणें परिपूर्ण बऱ्या रितीन केलां त्या खातीर जेजू म्हणटा तो जावन आसा वर्तो जुवांव जावन आसलो एक मॅन ऑफ डिसिप्लीन मॅन ऑफ सेल्फ डिनायल शिस्तेचो आणि स्वात्यागसो कितें शिस्तेचो आणि स्वात्यागसो मनीस तो संवसाराच्या नावाक मेल्लो आदयकाराक तो मेल्लो ताचे तें कितेंच आशा नातली मत्तेवस अध्याय 11 वाक्य 7 परत सांगता कितें तुमी पळोवंक गेल्यात जेजू विचारता लोकांनो तुमी कितें पळोवंक गेल्यात नाजूक वस्तुरां नेसलो मनीस गाय नाजूक वस्तुरां नेसता तो रावळ्यारेनी पळोवंक मेळटा तुमी गेल्यात पळोवंक प्रावाद्याक तो जावन आसा खरो मनीस तो जावन आसा नितीवंत मनीस ताका तुमी पळोवंक गेल्यात नाजूक असल्या वस्तुराक न्ही बरें नेसन नेसल्या रायाक न्ही एक सादें सोंपें जिवीत जुवांव जियेतलो त्या खातीर तो वर्तो 25 जावन जुवांव जावन आसलो एक वर्तो कितें जुवांव जावन आसलो एक वर्तो प्रवादी प्रवाद्याचें काम कितें प्रवादी देवान विसरून काडलो व्यक्ती मनशांनी देवा मध्ये संभाषण करचो व्यक्ती आणि एक धैर्यविधीक आणि नितीवंत मनीस ओ जावन आसा प्रवादी आनी हे सकड कोणा ते दाखोवन येतालें प्रवादी जुवांव ते दाखोवन येतालें त्या खातीर तो प्रवादी पूण जेजू कितें सांगता मत्तेवस अध्याय 10 वाक्य 9 अशें सांगता कितें कर तुमी पळोवंक गेल्यात एका प्रवादीक वय तो प्रवादी वय हांव तुमकां सांगता प्रवाद्याचे की प्रास वर्त्याक आमी प्रवादी म्हणलें वय वर्तो वय पूण जेजू सांगता प्रवाद्याचे चड वर्त्या मनशाक तुमी पळोवंक गेल्यात कित्याक तो ह्या सर आयिल्ल्या प्रवाद्या प्रास वर्तो आमी जाणां सकड वर्ते ते प्रवादी एका रितीन वा आनीक रितीन तांणी देवाचें काम केल्लें सगळ्याचे चड वर्तो कित्याक म्हणटा जेजू हर एकल्या प्रवादांनी मेस्सिया येता म्हणलें सोडवंदार येता म्हण सांगलें तर जुवांव कितें सांगता अरे हांगा आसा मेस्सिया हांगा आसा सोडवंदार सगळ्यांनी म्हणलें येता म्हूण सांगलें तर जुवांव सांगता हांगा आसा मेस्सिया हांगा आसा सोडवंदार त्या खातीर प्रवादी प्रास वर्तो हर एकल्या प्रवाद्यांनी सोडवंदारा पळोवंक आशिल्लें दे वर लॉंगिंग टू सी अ सेवियर सोडवंदाराक पळोवंक आशिल्लें तर जुवांव कितें करता त्या सोडवंदाराक स्वंत आपणाच्या दोळ्यांनी पळयता त्या खातीर प्रवादी प्रास वर्तो असले भाग कोणाकी फावो जावना जुवांव मात्र फावो जालें त्या खातीर तो वर्तो ताच्या वर्तें जावन जुवांव आनी जेजू एक जोडी म्हण सांगेत जोडी म्हणटा न्ही गे तितलो संबंध आमकां शुभ वर्तमानान दिसता त्या खातीर मोगाच्यो भोव भयणो इजा प्रवादी वा मालाकी प्रवादी एका प्रवादी विशयंत उलयता जर तूं कोणा विशयंत उलयता जुवांव आनी जेजू मोगाच्यो भोव भयणो हे परिपूर्ण कोणा तें जालें देवाची उतर प्रवादीची उतरां परिपूर्ण कोणा तें जालें जुवांव आनी जेजू तें उरले प्रवादी कोणा कडेन परिपूर्ण जावना तें जाल्लें परिपूर्ण
जुओ आणि जेजू ते त्या खातीर इजायाचो अध्याय 40 वाक्य 2 अशें सांगता, एक ताळो बोब मारता, सुरेस्पराची वाट तयार करा, देवाक एक नीट रस्तो तयार करा. मालाकाने इजाकान आणि उरल्या प्रवाद्यान सांगली ती उतरां कोणा ते जरी जाली, परिपूर्ण जाली. जुओ आणि जेजू ते प्रवत जाले वा परिपूर्ण जाले. त्या खातीर जुवांव उरल्या प्रवाद्या प्रास वर्तो जावन आसा. त्या खातीर आयची उतरां जेजू सांगता, मुनीस जल्मल्या मध्ये स्नान जातार जावन आसा जुवांव वर्तो. निजायकी जुवांव वर्तो गी, निजायक वर्तो गी, काय म्हणटा तुम्ही? निजायकी वर्तो गी, वय तो वर्तो. पूण जेजू कितें करता? एक्सक्यूज मी, पूण जेजू दुसरे स्टेप जावन कितें सांगता? निसायकी वर्तो तो एक प्रवाद्यांची वर्तो. पूण जेजू दुसरे स्टेप जावन कितें सांगता? तरी पूण सर्गेच्या राजांत कनिश्ठ आसुल्लोय सयत ताजे प्रास वर्तो. कोणा प्रास वर्तो? तरी पूण सर्गेच्या राजांत कनिश्ठ आसुल्लो ताजे प्रास, जुवांवच्या प्रास वर्तो. कोण ते? आमी जुवांवच्या प्रास वर्ती. कित्याक? पवित्र स्नान घेतले आमी, क्रिस्ताचो पाटलाव करचे आमी, भक्तीक आमी जुवांवच्या साड प्रास आमी वर्ती म्हणटा. मोगाचे बाबेनो, निसायकी आमी वर्ती कारण जावन आसा. पयले जावन आमी पळयत, आमी जुवांवन क्रिस्ताक पळयले, आमी क्रिस्तांचे परिपूर्ण मिसांव पळयले. जुवांवच्या वर्ती आमी कित्याक? जुवांवन क्रिस्ता पळयले, आमी क्रिस्तांचे परिपूर्ण मिसांव पळयले. जुवांवन सलवासांव पळोवना, आमकां सलवासांव मेळ्ळा. पवित्र स्नान घेतले हर एकल्या व्यक्तीक आमकां सलवासांव मेळ्ळा. आमी सलवासांवांत पात्र घेतला, जुवांवन घेतो ना. त्या खातीर आमी जुवांवचे प्रास व्हरतो. कुरीस मोगाचो संकेत. जेजूचें जिवीत, ताजे कश्ट, ताजे मरण आनी ताजे पुनर्जिवन पळोवन आमी भाग घेतला. जुवांवक ते मेळोना. पळया, आमी जेजूच्या जिवितांत, कश्टांत, मरणांत ताजे वरती जावन पुनर्जिवनपण, आमी पुनर्जिवनपणांत भागीच जाल्या. ते पुनर्जिवनपण आमी भुरगीं जाल्या. आमी निजायकी वर्ती मोगाच्या बोबेनो. त्या खातीर ते जुवांव ते भागपाव जावना. परण्या सल्ल्यांनी सक्तांनी आशिल्ले जाल्यार खंयच्याय प्रवादां मेळोना. जावं पुरो अब्रामाक, मोइजेक, एलियाक, इजायाक आनी जाकोबाक कोणाकच ते मेळोना. पूण 9 वर्सांच्या व्यक्तीक त्या क्रिस्ताक आमकां पळोवंक मेळ्ळा. 5वेचे 11 जावन पळयता मोगाच्या बोबेनो. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन देवाचो अनुभव आमकां जाला. त्या खातीर जुवांव आमकां सांगता, हांव आयला उदकांत स्नान दिवंक, तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. म्हणजे तो पवित्र आत्मो आमकां दितलो. पवित्र आत्म्याच्या वरवीं आमकां त्या क्रिस्ताचो, त्या देवाचो अनुभव जातलो. त्या खातीर जेजू सांगता, सर्गीच्या राजांत कनिश्ठ आसल्या सयत ताजे प्रास व्हरतो. म्हणजे जुवांवचे प्रास आमी व्हरतो. त्या खातीर कितें आमकां लिसांव आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान मेळटा? पयलें जावन कलतेपण जुवांवचें. तो जावन आसा कलतेपणाचो व्यक्ती. त्या काळार जुवांव नवार्थीक जावन आसलो. जेजूच्या चड वळख जुवांवची आसली. तो एक नितीवंत मनीस म्हणून समजल्लो. ताजे तावन पवित्र स्नान घेतले, ताजे उतर आयकतले. त्या खातीर जेजूच्या चड वळख कोणाक आसली? जुवांवची लोकांक आसली. ताका सांगितले आसले, आपुणूच सोडवंदार, आपुणूच मेस्सिया. पूण कितें सांगता तो? जुवांव अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 7 अशें सांगता, म्हजे उपरांत येता तरी पूण ताच्या वाण्याचे कट सयत सोडूंक हांव योग्य न्ही. मोगाच्या बोबेनो, वर्तेपण घेवच्या खातीर हेरांचे आपणाचें नांव घेवच्या खातीर जुवांव प्रयत्न करूना. थोडी फावटी आमचें तें जाता. आमचें नांव सण हेरांचें नांव आपणोवच्या खातीर, एकल्याचे जागो, नांव, ग्रेस्त काय आपणाचें करच्या खातीर कितेंय करूंक आमी तयार आसां. बली भेटूंकय तयार आसां. पूण जुवांव आपणाकच कलतें करना, ताजें नांव आपणायलें. दुसरें जावन आमी पळयता जुवांवचें कमिटमेंट, ताजें निस्वार्थपण. मोगाचे बाबेनो, कमिटमेंट म्हणलो शब्द मस्त गरजेचो ह्या काळार. आज कमिटमेंट म्हणलो शब्द वचोन बिझनेस म्हणलो शब्द आयला. सारकें गे?
कमिटमेंट म्हणलो शब्द असो न्हू बिझनेस म्हणलो शब्द कितें बिझनेस म्हणलो शब्द हांवें वापरलो बिझनेस म्हळ्यार आपणाचें काम जाल्यार पुरो हेरांचें पडोन वचूना आपणाचें सकड जाल्यार पुरो जावं पुरो खंयच्याय संगतींनी आज कमिटमेंट उणें जाला कित्याक बिझनेस म्हळ्यार म्हजी स्वार्थपण मात्र पळयता हांव जावं पुरो एक ह्या जाग जावन पुरो तडीपोटी करूंक साध्य आसा कमिटमेंट उणेंपण कमिटमेंट काजारां ती जावं पुरो बिझनेस जावन गेला तडीपोटी काजार म्हजें आपणाचें म्हणून जावं पुरो म्हजें कमिटमेंट कामांत उणें जावं पुरो म्हजें कमिटमेंट आत्मीक संगतींनी जावं पुरो म्हजें कमिटमेंट शिकपांत आनी हर एक संगतींनी कमिटमेंट ना जाला पूण बिझनेस जाला म्हजें जाल्यार पुरो आपणाचे स्वार्थ त्या खातीर मोगाचे बाबायनो जो हांव तांव शिकोवंक जाय जाल्लें कमिटमेंट ताजें काम ताणें बऱ्या रितीन केलें हें जावन आसा दुसरें आनी तिसरें जावन आसा मोगाचे बाबायनो आमी वर्तें जावन आसा जेजूच्या देखीन कित्याक आमी पवित्र स्नान घेतला आमी त्या सोडवून स्वीकार केला सलवास हांव पळयला त्या खातीर आमी वर्ते तसो क्रिस्तचो अणभव आमकां जाला पळय मोगाच्यो बाबायनो आखरेक तसो जेजू क्रिस्त आमचे मदें येता आमच्या काळजान येता आमकां जाय की बागतें कितल्या जाणांनी राखण आसल्यांक मेळोना तो क्रिस्त आमचो जावन आयल्या खातीर आमच्या काळजा येता आसतना आमचोच करया ताजो अणभव करून घेवया आनी वर्तेपण कालतेपणांत आसा म्हणलें म्हणून घेवन ती स्कुर्पा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया पृथ्वीची देवी हाडून आयल्या भेटून येयली वावरारी वसना संगीची नी अर्पीत तुका भक्ती पोरी गोवा सोडून अर्पिता म्हाका सोडून समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडीरता मागता बापा कांती पोना गोवा सोडून अर्पिता म्हाका सोडून समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडीरता मागता बापा कांती पोना उबे रावया म्हज्या भाऊ बहिणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक म्हणटात तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्राच्या गावात सर्वेस्पर मानून घे. सर्गेंच्या बापा तुवें आमकां दिल्लें तें देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दयेन मानून घे ताजे वरवीं तुजी खरी भक्ती आनी संवसारांत आमी करूंक पावता तशेंच ताजे वरवीं ससनाचें सूख जोडूंक आमी पावशें कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सुवे आसो आमची काळजां उपारुया आमी ती सर्वेस्परातून उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्वांकडे आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो वो काही दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशान घेवन पयले पोटी आपले आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सस्नेक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं तेर धरून आतां आमी आशेत हांव तें तुवें बसयल्लें देणें तूं वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें
देखून आता देवदूत आणि सर्गींच्या सोळदळपर संगती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायताऊ. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गीन तूं कालचेचे सर्वेस्पराचे नाव येत कालचे सर्गी तूं कालचेचे. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रत्म्या दडून इंदेनी पवित्र करून मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरून सुसवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो तूं समर्पणची. तेचपरी जेवण जात असताना एक काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचून ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससने करारचे रगत, पदकांचे बोक्सने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशे पासोत ते वरवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवर तसो गुट परगटुव्या. सुम्याची सु आमी होऊन खाता आनी एक काळसीत येता तितली पोटी तूं वैभवान येवसर आमी तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडुणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रिथमेचेर विस्तरल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो सौदो आमच्या भगेन बापा, पिता पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोस दर मेल्यान त्या आमच्या भाऊ बहिणीची काकूट कर. उडास करया आमच्या कुटुंबांत सरल्या सोर भाऊ बहिणींचो. तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता हांव कारमरी देवाची मे सांगाती भगवंत धर्म आनी सर्वांकडी तुका मन वतल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडून शिकेले मागणे सांगाता म्हण्या, आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी त्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्त आमकां दी. सरचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे न्हे बुरोश नत्रेतले आमकां
तुझ्या उदार काकुळतीन सूर पातकांतले सुटे आणि सूर आकांतांतले वाटे कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रजोड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसो. तुमच्या आईसोव्या असो. एकामेका शांती दिव्या. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कट केले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कट केले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कट केले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेंग वेता ती आमचेर जरतन केस्ताडीना जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेने वखद दिवं. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करते ती शेळीच्या चोवना आपल्या आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितरींचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
मगाच्या भाऊ बहिणो इकडे बर दोळे दंप्या शांतपणे काळजांतायल्या जेजूकडे उलोवया. नेंगी आम्ही बगी तो जेजू आमच्या काळजांत आयला. त्याच खातीर जेजून म्हणलें सर्गींच्या राजांत कनिश्ट आसलो ताज्याक प्रास व्हरतो. भोव पवित्र वेळ हांवें आशिल्लो जेजू म्हज्या काळजांत आसा. निचीव करया ताज्या सांगाता रावोंक सदां न्हीद. प्रयत्न करया ताजो अनुभव करूंक ताजे खुशे प्रकार जिवंक. हांव तुजोच म्हणलो तो जेजू आमच्या काळजांत आयला. ताजो मोग आपणावया. सकट संवसार आमकां पयस करता आसतना एका व्यक्तीने दुखयत आसतना समस्ये वयर समस्या येत आसतना कश्टा वयर कश्ट येत आसतना सोसूंक जायनातली पिडा म्हणजे ते येता आसतना त्याच समयान म्हाका सांगात येयल्लो तोच जेजू म्हज्या काळजांत आसा. तो जावन आसा म्हजी सकत. तो जावन आसा म्हजें बळ. तो जावन आसा म्हजो धैर्य आनी सक्कड. ताका जेजू जावं अर्गां स्तुती आनी महिमा. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आणि या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मध्ये आम्ही जियेतना सिरेंच्या वस्तूंचो मोग करूंक आणि सदां भलतल्या देण्याक लाभूंक तूं आमकां शिकयताय. ओ तुज्या जेवणाचो फळ आमी सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुझ्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्व तुमचेर आशीर्वाद घालूं. बसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदेव बाब विल्सन तावरो हांकां तशेंच कॉयरिस्तांक वाचप्यांक स्वयंसेवकांक आनी तुमकां सुमेस्तांक तशेंच ऑनलायनीर ह्या मिसांत नोवेनांत भाग घेवच्या सरभक्तिकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजूच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. क्रिसमसा संदर्भी आमी ह्या पुणशेतांत मांडून हाडल्या 3 स्पर्धांचो मोठो विवर तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. एक क्रिसमसाचे नेकेत्र तयार करचो स्पर्धो. हातान केल्ले नेकेत्रां घराच तयार करूंक अवकाश आसा आनी ती डिसेंबराच्या 20 आनी 2 तारखे भितर हांगासर हाडून पावोवंक जाय. पयलें इनाम 8,000, दुसरें इनाम 6,000 आनी तिसरें इनाम 4,000 आसा. नतलांच्या फेस्ता दिसा आमी ते रिजल्ट जाहीर करतले आनी जानेराच्या 15 तारखेर बाळका जेजूच्या फेस्ता संदर्भी आमी इनामां वांटतले. दुसरो स्पर्धो आसा क्रिसमस फॅमिली पोस्टर स्पर्धो. फॅमिली म्हणटाना आवय बापूय आनी भुरगीं अशें कुटुंबाच्या सौगांनी ह्या स्पर्धांत भाग घेवयेत. काजन सांगांनी पुरा अवकाश ना. बदलाक पक्का कुटुंबाच्यांक मात्र आवय बापूय आनी भुरगीं. डिसेंबराच्या 20 तारखेर सांजेच्या 3:30 वरार हॉलांत हो स्पर्धो चलता. तशेंच बाळूक जेजूचे पिंतूर सोडोवचो स्पर्धो क्रिसमस जाल्ल्या उपरांत सोनवारा दिसा हांगासर दनपारां
अडेज वरार हो स्पर्धो चलता डिसेंबराच्या 20 आनी 7 तारखेर अडेज वरार तो स्पर्धो चलता 3 वांट्यांनी हो स्पर्धो आसा. एक 5वें 10वी म्हणसर, उपरांत PUC आनी डिग्रीच्यांक आनी ताचे उपरांत तरणाट्यांक आनी व्हडांक. ह्या सकट प्राइज स्पर्धेंची इनामां आमी बाळकाजीच्या फेस्ता दिसा म्हणजे जानेराच्या 15 तारखेर 10 वरार चलच्या मिसा वेळार आमी वांटतले. तुमी ह्या स्पर्धेंत भाग घेवचे, तशेंच तुमच्या भुरग्यांक आनी जे कोण तालेंतवंत आसा तांकां स्पर्धेंनी भाग घेवंक आकर्शक इनामां जोडूंक तुमी प्रोत्साव दिवचो. आनी सकड नेकेत्रां तशेंच पोस्टरां आनी जे कितें बाळकजीची पिंतुरां सोडयलेलीं आसा ती सकड आमी क्रिस्मसांत हांव धਰਨ बाळकाजीच्या फेस्ता म्हणसर हांगासर प्रदर्शनाक दवरतले. कितलोसो लोक हांगासर येता आनी तांकां तुमचें तालेंत पळोवंक एक अवकाश मेळटा. बाळकाजीचें फेस्त जानेराच्या 14 आनी 15 तारखेर आमी तें संभ्रमता. ह्या फावटी बुधवार आनी ब्रेस्तारा ते दीस येतात. आनी 9वेन आमी जानेराच्या 5 तारखेर तावन सुरू करता. सडताव जावन 9वेनाच्या आदल्या दिसा आमी वजांचो पुरशांव काडन हांगासर बावटो उबारता. पूण ह्या वर्सा हो दीस आयतारा येता आनी तो जावन आसा वर्साचो पयलो आयतार. त्या दीस आमच्या दिवसीचो एवक्रिस्तीक पुरशांव आसा देखून आमी हांगासर खंयचीय धार्मीक कार्यक्रमां मांडून हाडूंक नात. त्या देखून पुरशांव आमी सोनवारा दीस काडटा. जानेराच्या 3 तारखेर सोनवारा दीस सांजेच्या 4:30 वरार कोर्डेल फिरगजेतावन वजांचो पुरशांव काडटले आनी हांगासर बावटो उबारतले. आयतारा दीस खंयचेच कार्यक्रम ना. सोमारातावन जानेराच्या 5 तारखेतावन 13 तारखे म्हणसर 9वेना, ताचे उपरांत 2 दिसांचे फेस्त. आनी ह्या फावटीच्या फेस्ताक विशय विंचलेलो आसा आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक. आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक हाचो सडीत विवळ हांव तुमकां येवच्या ब्रेस्तारा दिता. भोवन निबडिनो, ह्या वर्साची म्हणजे येवच्या वर्साची बायबल डायरी कोंकणींत आनी इंग्लिशांत ती आयल्या. भायर कावंटरार आनी हांगासर भितर स्टॉलान ती मेळटा. हर दिसाची वाचपां, किर्तनां, वाचपांचेर नियाळ, सांताची जिणी आनी नोवेनां आनी मागणी सकड एका डायरेर आटापता. तुमी ती घेवची आनी क्रिस्मसा वेळार इनामां, गिफ्ट्स आदल बदल करतना ताचे सांगाता ही डायरी दिया. येवचे सगळे वर्स देवाच्या उतराच्या उजवाडान जे कोणाक तुमी डायरी दिता तांकां उपयोगाक पडटली. ह्या ब्रेस्ताराक कोणें उंड्याक आनी थंड पिवनाक दान दिलां. तुमकां आमी येवच्या ब्रेस्तारा दीस वाती वणतल्या देखन सुदर्शया. आमच्या मुख्य मार्गाचे आमी इंटरलॉक्स काडिल्ले ते थंयसर पार्किंगाच्या जाग्याक आमी घालते आसा. पूण आमकां इंटरलॉक्स इल्ले उणे पडल्यात. जर तुमचे लागीं वा तुमकां वळखीचे लागीं इंटरलॉक्स सेकंड हँड इंटरलॉक्स आसा जाल्यार आमकां तिळसिया. आमी ते मोलाक घेवंक तयार आसा. पातळ न्ही पूण इल्लेशें दाट आसूंक जाय, कित्याक वेहिकलां येतना पिठो जावंक नजो. जर तुमकां अशें कळीत आसा जाल्यार आमकां तिळसूचें. तुमकां कुमसार जावंक थंयसर कॉमेंताच्या चापलांत अवकाश आसा. तशेंच हप्त्या मदीं हांगासर कुमसार वांजेल रजार करूंक अवकाश आसा. सकाळींच्या 9 वरार तावन दनपारां 12:30 वरां पर्यंत आनी दनपार उपरांत 3 तावन 5 वरां पर्यंत. तशेंच वाहनां बेंजार करूंक. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी म्हणया. बाळोक जेजूचें नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावं सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो, सरतरांच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुण करून दैवी वॉयस म्हणलें नांव ताका पावस जालें. नेण्यारा शिकवलो जेजू मेस्त्र म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशां ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सोड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. जायतीं तेसावां विनवण्यो मागण्यो काडून आमी बाळका जेजू मुखार आयल्या. जो कोण बावर्तान मागता ताका मेळटा म्हणटा जेजू. सोर बावर्तान आमची सोर मागणी बाळका जेजू मुखार दवरया. मागीर आमच्या कुटुंबा पासत, कुटुंबाच्या हर एका सांद्या पासत. जर तर आमच्या कुटुंबांत भुरगीं आसा जाल्यार तांचें नांव काडून मागया. जावं पुरो नात्रां
जावं पुरो स्वंत भुरगीं नांव काडया आनी तांच्या इराद्या खातीर आमी मागया. देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर, तांच्या शिकपाचेर आनी फुड्याचेर आसूं. जर तर खंयचीच पिडा तांचे तें आसा जाल्यार, जावं पुरो कुडीची, जावं पुरो मोतीची पिडा आसा जाल्यार, आत्मीय संगती तें निर्लक्ष दाखयता जाल्यार ताचे खातीर आमी मागया. भुरग्यां पासत मागया. ल्हानपणांतावन भुरगेपणांतावन भुरगें पिडेन वळवता जाल्यार तें भुरगें कुटुंबाक आशिर्वाद जावं. मागीर आमच्या कुटुंबांत असल्या युवक युवती पासत शिकोण आसा जाल्यार बरें शिकोवंक, काम सोदता जाल्यार बरें काम मेळच्या खातीर, जर तर परगांवांत आसात वा परगांवांत वचून तयारी करता जाल्यार विजाचे कितें समस्या आसा जाल्यार तांचे खातीर आमी मागया. युवक युवती जावन आसात मुक्लें कुटुंब, मुक्ली फिरगज, मुक्ले समाज, तांचे तें सकळ बंदवून आसा. ते तरान तांच्या फुडारा खातीर आमी मागया. मागया कुटुंबांत आसल्या वडिलां पासत, जोड्यां पासत, पप्पा मम्मी पासत कुटुंबाची जबाबदारी ती वयसून आसात. जायती जबाबदारी आसा बऱ्या रितीन करूंक. समाजीन जिवंक तितलें सलिसेचें न्ही. जर ती पंतवाना चॅलेंजां तांच्या मुखार आसात. अर्थीक जावं पर कसलीच समस्या आसा जाल्यार ते निवारूंक मागया. मागया कुटुंबांत आसल्या प्रायवंतां पासत, पिडेस्तां पासत देवाची विस्नार आशिर्वाद तांचेर, तांच्या जिविताचेर, तांकां देवाचो अनुभव मोग फावो जावं. पिडा वेळार ती पिडा सोंसून व्हरूंक आदार जावं. एकसुरपणांत देवाचो सांगात तांकां मेळोंक मागया. मागया आमच्या खातीर, तांचे खातीर मागोवंक सांगलां. कोणा खातीर मागोवंक सांगलां जाल्यार नांव काडून तांचे खातीर आमी मागया. मागया कोणें बिझनस केला, प्रारंभ केला, बिझनसांत काही प्रॉब्लेम भोगता, ते समस्या उणे जावचे खातीर, यशस्वी मेळचे खातीर मागया. मागीर आमच्या समाजे पासत समाजांत अशे समस्या जायते आसात. बऱ्या रितीन शांती समाधान वातावरण असचे खातीर मागया. मागीर आमच्या राष्ट्रा पासत, राष्ट्र चलोवच्या अधिकाऱ्यां पासत तांची मनां उक्तें करून बरेपणा खातीर वावरोवच्या खातीर मागया. मागया देशां पासत, देशांनी समाधानाचें वातावरण असचे खातीर, एकामेका स्वार्थ बरोवन एकामेका जीव काडच्या बदलाक एकामेकाच्या प्रगती खातीर वावरूंक बरें मोन दिवन मागया. मागीर आमच्या क्रिस्तांव लोकां पासत जायतो लोक भावार्था लेगोवन गांवांत तशें परगांवांत कश्टण आसा. भावार्थ सणी नासतना धैर्यान ते कश्ट सोंसूंक आदार दिवं. मागीर जायते रितीची पिडा प्रारंभ जाल्या, चिकनगुन्या तसलें रोग ताप प्रारंभ जाल्या, ताचे तावन सुटके मेळचे खातीर मागीर क्रिस्तांव कुटुंबां पासत खंयच्या कुटुंबांत बेजारे आसा त्या कुटुंबांत सोडतड आनी माया मोग जावचे खातीर, खंयचे जोडें तुटचार आसा ते तुडें जोडें एकवट जावचे खातीर मागया. जर तर सैरी मेळोवंक आसा जाल्यार सैरी मेळचे खातीर मागया. भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोवंक सांगलां, तांचे पासत आमी मागया. मागया वैयक्तीक रितीन जावन आमच्या पासत आमची मागणी काडून आमी येयल्या. वैयक्तीक रितीन आमच्या खातीर आमी मागया. आमकां सम्यक समर्प्या, जेजू बळकां समर्प्या. आमचे कश्ट दुख पिडा बेजाराय टेन्शन, म्हजें काम, म्हजे समस्ये, म्हजें कुटुंब सकळ जेजू बळकां समर्प्या. जेजू बळ म्हाका आशिर्वाद दिवन मागया. जर तर कितेंच मागण्या तर मौनपणी बळका जेजूच्या मुखार दवरया. सकळ सांगात म्हणया, हे बघेवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरां उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखलोलो आसता. तुका पातेन उलो मारतल्या सकटेन देन आयक आनी तुज्या बेसावनी भर. आमेन. आमच्या बापा सरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं.
नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भी तो तू सदैव आणि सदैव बोल तुझे क्रिश्चियन जिजो देवा सोपोत मुने सलोन नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भी तो तू सदैव आणि सदैव बोल तुझे क्रिश्चियन जिजो देवा सोपोत मुने सलोन नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भी तो तू सदैव आणि सदैव बोल तुझे क्रिश्चियन जिजो देवा सोपोत मुने सलोन महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्रत्म्या जिजो बळका आमचेर बेसांव घालनायक आमचे मागणे महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्रत्म्या जिजो बळका आमचेर बेसांव घालनायक आमचे मागणे महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्रत्म्या जिजो बळका आमचे बेसांव घालनायक आमचे मागणे बळोक जिजू लागी मागणे हेजे पंचा जिजू बळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक काकुलतीची दिश्ट घाल म्हण तुझे मुखार सरपडून आमी मागता तुझे इतले बिरमतेन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करून दी आणि इतल्या त्रेगान मागची कुर्प आमकां दिवन दी काड आमचे उगले सर कश्ट आनी निराश पावन तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पळयतात सांगाता आमी तुका ओनूच्या सदां सर्वोता आमेन जिजो बळकान जायती अर्गां अचपा आमच्या जिवितांत केल्या ताचे खातीर आमी मागया ए भोव उदर बळोक जिजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकलुती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपांची इमाजी मारिपात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तरून दी सोर तुज्या बळपणा मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवी मजो जोडून दी सो स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन आशिर्वादा खातीर तुमची तकली बघयात सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्रत्म्या सवेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन. Jesu बाळका नमन तुका तुझी विणे सुसरात नाको नाका जिने वाटेर आमचो आसूं नाका वरून पाय आमकां सुका सुका तूं आमचो राय जेजू तूं आमकां जाय तूं आमचो रत्नो तूं सावस्ताय उबेवत कर जेजू हितून गटाय जुवाटे कामी दिवच्या गावाय तूं आमचो राय जेजू तूं आमकां जाय तूं आमचो रत्नो तूं सावस्ताय उबेवत कर जेजू हितून गटाय सुवाते कामी दिवच्या गावाय मुखार पुत्रा सोने आमकां तुमी आशिर्वाद दी आमकां दोन 2026 वर्सा 2 जुबल्यो बामी संभ्रमता कार्मेलीत मिस्तेक कुर्सासो सांजवाव सांत म्हूण पासारून 300 वर्सां सोमतात तशेंच होवी सभेचो दोतोर म्हूण पासारून 100 वर्सां सोमतात. हे विशय मतीन दवरून कार्मेल प्रेरन कार्मेल लायट कार्मेल दियाना कोंकणी कन्नडा इंग्लीश भाशेंत
3 डायरी आम्ही तयार केल्या. या डायरीन कितें आसा? चकड मागणी, नोवेना, अरे एका दिसाची वाचपां, किर्तना, नियाळ, सांताची जिणी, तशेंच कुर्साचो सांजवाव हाचे विशीं माहिती. कुटमान तजरा संभ्रम चलत आसतना ही बायबल डायरी इनाम वा काणीक जावन दिया. अरे एक दीस ती बायबल डायरी वाचत आसतना तुमचो ती उडास दवरतली. मंगळूर, उडुपी, कारवार गोंया, मैसूर, बँगलोर, मुंबयच्या प्रमुख जाग्यांनी ह्यो बायबल डायरी तुमकां मेळटात. आजच तुमची प्रती घेया आणि नवे वर्स देवाच्या उतराच्या उजवाडान सुरवात करूया.